केला. मिसाची तेर्साचे मागणे सोंपले उपरांत पवित्र मिसाची भेट आमी भेटयतले आनी ताचे उपरांत आमचे दियोसिसीचे आमचेच सायबीन मायच्या मनाक कॉन्सेक्रासांव करतले. देखून भक्तीपणान आयच्या दिसाक हे परबे निमतान ह्या सेवा धर्मांत हे रितींत वांटो घेवया. बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. पवंबडीनो, आयच्या दिसाक सायबीन माय फातिमा गांवांत दिश्टी पडलोली. आमी हो उगडास करून देवाक दिन वाजता. संवसारांत जेन्ना झुजांचें वातावरण उत्पन्न जाल्लें, संवसाराचेर उदृश्ट कशें आयिल्लें, मनीस ओदीक स्वार्थी आनी देव नासले परी जिवंक लागलोलो, तेन्ना सायबीन माय मायाचे 13वेर ते ओयतुंबराचे 13वेर 1917 वर्सा फातिमा गांवांत पुर्तुगालाक तेग भुरग्यांक दिश्टी पडली. ती म्हळ्यार लुसिया दो सांतोस आनी तिची काजन्स फ्रांसिस्को आनी जासिंता मार्तो. 1918 वर्सा स्पॅनिश फ्लू पेस्ट पिडा उप्रासली आनी 1919 वर्सा पासून संवसारभर पसरली. ती पेस्ट पिडा सुमार 50 मिलियन लोकांक लागली. त्या काळार संवसाराचे लोक संख्येचो एक तिसरो वांटो, तांतले 17 मिलियन ते 50 मिलियन लोक मेलो. थोडे म्हणटात 100 मिलियन लेगीत जायत. हाका लागून संवसारांतले पेस्ट पिडे मदें ती भिरांकूळ पेस्ट पिडा जावन गेली. 10 वर्सांचो फ्रांसिस्को आनी 9 वर्सांचे जासिंता हांकां दोगांकूय हे पेस्ट पिडेंत गिरासली. आंकवार मारयेन लुसिया लागीं उलयता आसतना हें बाकीत केलें. हांव फ्रांसिस्कोक आनी जासिंताक स्वर्गार बेगीनच व्हरतली, पूण तूं ह्या संवसारांत कांय काळ सारतली, कित्याक जेजूक जाय तुवें म्हजी ओळख आनी म्हजो मोग संवसारभर विस्तारलोलो. तशेंच तुवें म्हज्या निश्कळोंक काळजाचे देवस्थान संवसारांत स्थापलोलें. लुसिया 97 वर्सांचे पिरायेर पासून हो वावर करीत रावलें आनी फेब्रुवाराचे 13वेर 2005 ह्या वर्सा अंतरलें. तेर्साचे मागणें एखेरीत हातियार वायटाचेर झुजोवंक आनी संवसारांत शांती आनी बरेंपण हाडूंक. ती फातिमा गांवांत दिश्टी पडली देखून आमी तिका फातिमा सायबीन म्हूण पाचारता. आज हें तेर्साचें मागणें करता आसतना फ्रांसिस्को आनी जासिंता ह्या स्वर्गार आशिल्ल्या दोगांय धाकटुल्या सांतांक उलो मारुया आनी फातिमा सायबिणी सांगाती जेजूक विणवणी करूंक आनी ही आतांची अदृश्ट कोरोना व्हायरसाची पेस्ट पिडा जी संवसारभर पसरत आसा तिचो बेगीनच शेवट जाल्या पुरो म्हूण ह्या तेर्साच्या मागण्यांत मागुया. सोतमांता देवा, स्वर्गविदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रुसनाराक आनी जेजू क्रिस्ता तुजे एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबेन संभवलो, आंकवार मारितावन जल्मलो, पावस पिलाताका ताणें कोस सोंसले, ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तां जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें बसणे, कुडीचें जिवनपण, सासणेचें जिवीत. आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां तळणीन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मारये, कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे थंय आसा, ओस्त्रिया मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये, आमा बापया गती विनोद कर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वस्व तुझे ठाई आसा. उस्त्रियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज येसू. भाग्यवंती मरे देवाची माई, आम्हा पापियांक विनोद कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वस्व तुझे ठाई आसा. उस्त्रियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज येसू. भाग्यवंती मरे देवाची माई, आम्हा पापियांक विनोद कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदाकाल आमेन. गीत घेऊया कालके रातीतली अंक T20. कालके रातीतली अंक T20. Ratitli, Vatia Boritu, Mai Udetai, Ake Britrice, Surya Boritu, Rari por soltai, Tu Pavoritu, Tu Chaguranzo, Dom Shivraitai, Dom Shivraitai, Tu Shabayashi, Olamor Zayanso, Soleang Bahoitai, Soleang Bahoitai. सुकलीं बसूया. नियाळुया ओर्काचे वैभवाचे 5 मिस्तेर. पयलो गूट. पवित्र पुस्तका प्रमाणे जेजू तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. देवाचें उतर. क्रिस्ता बरोबर देवान तुमकां पुनर्जिवंत केल्यात म्हणटच सर्गींच्या वस्तूचे जावं दी तुमचे ओत्रेक. थंय स्वर्गार क्रिस्त देवाच्या उजव्या हाताक बसलेलो आसा. जेजून सदांच बापाची खुशी केली. आपलो जीव आपल्या शेडया पासो दिवंक तो फाटीं रावूंक ना. तो आपले खुशेन आपलो जीव आपल्या शेडया पासो दिता आनी तो परत घेवंक बापान ताका पदवी दिल्या. कित्याक तो बापाचीच खुशी करता. बापाची खुशी म्हळ्यार दुसऱ्यांचो मोग करप, सेवा करप, दुसऱ्या पासत जीव खोर्चिवप. जेजू सारकेलो त्यागी मोग आपणावप. बापाचे खुशे प्रमाणे केल्लो मोग मोरणाचेर आनी वायटाचेर जोईत व्हरता. कोरोना व्हायरस पिडे समयार बापाचे खुशे प्रमाणे मोग आनी सेवा करूंक आमकां एक मोठें आव्हान. मोरणाचेर आनी वायटाचेर जोईत व्हरूंक बापाचे खुशे प्रमाणे जिवंक आनी मोग करूंक वावरुया. बाबा, आमच्या चालत्या दिसा दिसपट्या जिवितान आमी सदांच तुजी खुशी करूंक आमकां तुजो आदार दी म्हूण आमी मागता. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां यो. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां तारणें पळोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वस्व तुजे ठाई आसा. उस्त्रियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुजो पूज येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माई, आम्हा पापियांक विनोद कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वस्व तुजे ठाई आसा. उस्त्रियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुजो पूज येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माई, आम्हा पापियांक विनोद कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वस्व तुजे ठाई आसा. उस्त्रियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुजो पूज येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माई, आम्हा पापियांक विनोद कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वस्व तुजे ठाई आसा. उस्त्रियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुजो पूज येसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माई, आम्हा पापियांक विनोद कर,
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोत जिथाय आसा स्त्रियांमध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज जेजू. भाग्यवंती मरी देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोत जिथाय आसा स्त्रियांमध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज जेजू. भाग्यवंती मरी देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोत जिथाय आसा स्त्रियांमध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज जेजू. भाग्यवंती मरी देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोत जिथाय आसा स्त्रियांमध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज जेजू. भाग्यवंती मरी देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोत जिथाय आसा स्त्रियांमध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज जेजू. भाग्यवंती मरी देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोत जिथाय आसा स्त्रियांमध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज जेजू. भाग्यवंती मरी देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा काल आमेन. ओ म्हज्या जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां एमकोनांतले उज्यांतले सरकार वर मुक्ती करून कोणाक चड गरज आसलेल्या दुसरो गुट. आपूण जिवन जातोच 40 दीस सोमी जेजू आपल्या शिसांक दिश्टी पडलो आनी उपरांत ताच्या दोळ्या मुखार ताका वयर वयर उबारून व्हेलो. देवाचें उतर. ते जमलोले आसतना तांणी जेजू कडेन विचारलें, सोम्या, आतां इस्रायल राष्ट्रांची राजवडकी तूं नव्यान स्थापतलोय? जेजू जिवन जावन 40 दीस संवसारांत रावलो आनी पुनर्जिवनपणाची गोवायकी सगल्यांक दिली. सगल्यांनी जेजूचेर विस्वास दवरलो. तो परत ये मेरेन हो विस्वास आमी जिवो सांबाळूंक जाय. संवसारांत येतल्या आट्या विट्या मदें आमी तो परत येतलो हो बोरवासो घेवन भावार्थाचें जिवीत जिवंक जाय. आमी निराशी जावंक फावना. कित्याक आसा आमकां एक सोडवणदार जो परत आमकां व्हरूंक येतलो. हें सोत हांव खरेपणी जियेता गाय. बाबा, कोरोना व्हायरस हे पिडे सुमयार आमी जेजूच्या दुसऱ्या येण्याच्या बोरवाशान जियोंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता. आमचे बाप्पा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोत तुजे आसा ओस्त्रांमध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भगियंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोत तुजे आसा ओस्त्रांमध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भगियंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोत तुजे आसा ओस्त्रांमध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू. भगियंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर
आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बोलले सर्वेस पोचतायसा ओसऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज जेजूस. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर. आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बोलले सर्वेस पोचतायसा ओसऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज जेजूस. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर. आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बोलले सर्वेस पोचतायसा ओसऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज जेजूस. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर. आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बोलले सर्वेस पोचतायसा ओसऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज जेजूस. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर. आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बोलले सर्वेस पोचतायसा ओसऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज जेजूस. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर. आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बोलले सर्वेस पोचतायसा ओसऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज जेजूस. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर. आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारे कृपेन बोलले सर्वेस पोचतायसा ओसऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज जेजूस. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर. आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आधी आता आनी सदांच सदांकाल आमेन. O म्हज्या जेजू बगोस आमकां निवार आमकां हेम कोणातले अवशयांतले सरकार वर उदी करून कोणाक चड गरज आसलेल्यांक तिसरो गूट. 50व्या दिसा आंकवार मारिया आनी शीस एकाच मनान मागणें करीत आसतना जेजून बासायलेलो पवित्र आत्मो तांचेर देंवयलो आनी तांकां पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भरलीं. देवाचें उतर. 50व्या दिसाच्या उत्सवा समयार तीं सगळीं एकेच सुवातेर जमलोलीं आसलीं. आंकवार मारिया आनी शीस पवित्र आत्म्यान भरून भियेन आसतना देवाचें उतर परगटूंक लागली. पवित्र आत्मो तांकां चलयतालो. आमकां भिजडायेचो न्हय पूण घोटायेचो आनी काळजीदार पवित्र आत्मो दिला. बावतिस्मान आनी तिरावणे संस्कारान भरतेन तो आमकां मेळ्ळा. दिसाच्या दिसा ताका उलो मारुया. तोच आमकां जाणवायेन भरता. कितें बरें आनी वायट ती आमकां शिकयता आनी बरें विचून काडूंक आदार दिता. बरें तें काळजीदारपणान परगटूंक आनी परसावंक तोच आमकां गोठायेन भरता. कुटुंबांतलें समुदायांतलें फिरगोजेंतलें समाजांतलें वायट नपयत जावंक आमीच पवित्र आत्म्यान भरलोलीं क्रिस्तांवां जावंक जाय. जंय पवित्र आत्मो आसा थंय वायटाक सुवात ना. ज्या काळजांत तो राज चलयता त्या काळजांतलें फकत बरें तेंच उतरांनी आनी कोरत्यांनी भायर सरता. हें पवित्र आत्म्या आमकां तुज्या देण्यांनी भर. बापा, कोरोना व्हायरस हे पिडे समयार आमी दिसा दिसपटी बरें तेंच विचून काडूंक आमकां तुज्या पवित्र आत्म्याच्या बळान भर म्हूण मागता. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां यो. तुजी खुशी सरकार जाता तुजी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता
तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोत जेतायसा ओस्त्रियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज येसू. भाग्यवंती मरे देवाची माई आम्हा पापियांक ती विनोद कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोत जेतायसा ओस्त्रियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज येसू. भाग्यवंती मरे देवाची माई आम्हा पापियांक ती विनोद कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोत जेतायसा ओस्त्रियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज येसू. भाग्यवंती मरे देवाची माई आम्हा पापियांक ती विनोद कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोत जेतायसा ओस्त्रियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज येसू. भाग्यवंती मरे देवाची माई आम्हा पापियांक ती विनोद कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोत जेतायसा ओस्त्रियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज येसू. भाग्यवंती मरे देवाची माई आम्हा पापियांक ती विनोद कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोत जेतायसा ओस्त्रियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज येसू. भाग्यवंती मरे देवाची माई आम्हा पापियांक ती विनोद कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोत जेतायसा ओस्त्रियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज येसू. भाग्यवंती मरे देवाची माई आम्हा पापियांक ती विनोद कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोत जेतायसा ओस्त्रियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज येसू. भाग्यवंती मरे देवाची माई आम्हा पापियांक ती विनोद कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोत जेतायसा ओस्त्रियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज येसू. भाग्यवंती मरे देवाची माई आम्हा पापियांक ती विनोद कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोत जेतायसा ओस्त्रियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूज येसू. भाग्यवंती मरे देवाची माई आम्हा पापियांक ती विनोद कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदां सदांकाल आमेन. ओ मुझ्या जेजू भगोस आमकां निवार आमकां कोणाक देवच्यांतले सर्गार सर्गार करून गरज असलेल्या चवथो घुट. स्वामी जेजूच्या मोरना आणि पुनर्जीवनपणा उपरांत आंकवार मारीक देवान कुडी आत्मे सयत स्वर्गार व्हेली. देवाचें उतर. तेन्ना स्वर्गार एक विचित्र खुणा दिश्टी पडली. सुर्याच्या पोरसणान न्हेसलेली एक बायल, तिच्या पांया तळा आसलो चोंदरी आनी तिच्या माथ्यार 12 नोखेत्रांचो मुकुट. बरें केल्यार बरें मेळटा अशें म्हणटात. आंकवार मायेन देवाचें उतर आयकून काळजांत सांबाळून ताच्या पोरमणें जियेली. देखून देवान तिका स्वर्गार उबारून व्हेली. तिचें स्वर्गा व्हरून आमकां बरें करतल्यांक बरो इनाम रावता हाची खात्री. ह्या संवसारांत आमच्या जिवितांत आमी जायते इनामांक रावता, जायते इनाम जोडूंक सोदता. ते मेळना जातूच आमी निराशी जाता. खरें म्हळ्यार शेवटाक एकूच इनाम म्हत्वाचो आनी गरजेचो, स्वर्गा व्हरून. संवसारांत जायते इनाम आमी जोडीत, ती आमच्या मोरना उपरांत घडये शोकेसीन वो म्युजियमांत दवरूंक उपकारत. पूण स्वर्गा व्हरून हो एकूच इनाम आमकां
सासणाचें जिविताक पावयता तो इनाम जोडूंक वावरुया. बाबा, कोरोना व्हायरस हे पिडे सुमयार बऱ्यो आनी दोयाळ कोरण्यो करून स्वर्गा व्हरोन हो सासणेक इनाम जोडूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायसा ओस्तेरामध्ये तू सदव आनी सदव तुझो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायसा ओस्तेरामध्ये तू सदव आनी सदव तुझो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायसा ओस्तेरामध्ये तू सदव आनी सदव तुझो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायसा ओस्तेरामध्ये तू सदव आनी सदव तुझो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायसा ओस्तेरामध्ये तू सदव आनी सदव तुझो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायसा ओस्तेरामध्ये तू सदव आनी सदव तुझो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायसा ओस्तेरामध्ये तू सदव आनी सदव तुझो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायसा ओस्तेरामध्ये तू सदव आनी सदव तुझो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायसा ओस्तेरामध्ये तू सदव आनी सदव तुझो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायसा ओस्तेरामध्ये तू सदव आनी सदव तुझो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदांच सदांकाल आमेन. आमच्या जेजू भगवंत आमकां आमकां सरकार सगळ्या करून कोणाक सोड करत आसलेल्या पांचवो गूट. आंकवार मारेक देवान स्वर्गा आनी संवसाराची राणी केली. देवाचें उतर. मारयेन म्हळें, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा. देवा म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आंकवार मारेचें जिवीत देवाक एक वाकाणणेचें गीत जालें. एक एक तिचो शेगूण ह्या गिताचो वांटो. एक शेगूण तिचो आमी केन्नाच विसरूंक फावना तो म्हळ्यार खालतीकायेचो. खालत्यांक देव वयर वयर उबारता.
आंकवार मारिया सदांच आपल्या जिवितांत खालती जावन जियेली. ती देवाचे बागेंतलें खालतीकायेचें पोरमळीत फूल देखून देवान तिका स्वर्ग आनी संवसाराची राणी केली. देवाक आनी गोरवाक पडना ही आमी केन्नाच विसरचें न्हय. गोरवान भरलेलो मनीस आपलोच निसणटणाचो फोण तयार करता. देव गोरविश्टांक खाला आपटिता, खालत्यांक उंच उबारता. देवा मुखार आनी मनशा मुखार खालतीकाय आपणावया. बाबा, जोरी तर आमचे भितर गोर वाचल्यार ते कोरोना व्हायरस पिडे समयार तरी आमी उमटून उडोवंक आनी दिसा दिसपोटी आमच्या जिवितांत आमी खालतीकाय आनी ल्हानविकाय आपणावंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां यो. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तारणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मारे कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुजे थंय आसा. ओस्त्रियामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरी देवाची माई आम्हा बापया खातीर विनत कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मारे कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुजे थंय आसा. ओस्त्रियामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरी देवाची माई आम्हा बापया खातीर विनत कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मारे कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुजे थंय आसा. ओस्त्रियामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरी देवाची माई आम्हा बापया खातीर विनत कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मारे कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुजे थंय आसा. ओस्त्रियामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरी देवाची माई आम्हा बापया खातीर विनत कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मारे कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुजे थंय आसा. ओस्त्रियामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरी देवाची माई आम्हा बापया खातीर विनत कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मारे कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुजे थंय आसा. ओस्त्रियामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरी देवाची माई आम्हा बापया खातीर विनत कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मारे कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुजे थंय आसा. ओस्त्रियामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरी देवाची माई आम्हा बापया खातीर विनत कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मारे कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुजे थंय आसा. ओस्त्रियामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरी देवाची माई आम्हा बापया खातीर विनत कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मारे कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुजे थंय आसा. ओस्त्रियामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरी देवाची माई आम्हा बापया खातीर विनत कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मारे कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुजे थंय आसा. ओस्त्रियामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरी देवाची माई आम्हा बापया खातीर विनत कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन. ओ म्हज्या जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां हेमकुंडांतले अवजांतले सरदार वर सगळ्या आत्म्याक उदी करून कणांक चड गरज आसलेल्यांक. सायबिणीची लादीन सर्वेस्परा देवा आमची कोर क्रिस्ता सोम्या ताकूत आमची कोर सर्वेस्परा देवा
काकूज आमची कोर क्रिस्ता सोम्या आयक आमकां क्रिस्ता सोम्या दयेन आमकां आयक देवा सुर्गींच्या बापा आमची काकूज कोर देवा पुत्रा संवसाराच्या सोडवंडारा आमची काकूज कोर देवा पवित्र आत्म्या आमची काकूज कोर पवित्र त्रित्वेच्या एकल्याच देवा आमची काकूज कोर भाग्यवंती मोरये आमचे बसत माग भाग्यवंत देवाचे माये आमचे बसत माग भाग्यवंती आंकवारीचे आंकवारी आमचे बसत माग क्रिस्ताचे माये आमचे बसत माग पवित्र सभेचे माये आमचे बसत माग देव कृपेचे माये आमचे बसत माग भो नितळ माये आमचे बसत माग भो निर्मळ माये आमचे बसत माग बोसनान असलेले माये आमचे बसत माग खोत लागून नासलेले माये आमचे बसत माग मोगाळ माये आमचे बसत माग ओजेपांचे माये आमचे बसत माग बोरे बुद्धीचे माये आमचे बसत माग रोचणाराचे माये आमचे बसत माग सोडवंडाराचे माये आमचे बसत माग भोशाणे आंकवारी आमचे बसत माग मान फावो असलेले आंकवारी आमचे बसत माग उनोत फावो असलेले आंकवारी आमचे बसत माग भुतवेदार आंकवारी आमचे बसत माग काकलुत्सार आंकवारी आमचे बसत माग विश्वासी आंकवारी आमचे बसत माग निटाईच्या आरशा आमचे बसत माग जाणवाईच्या ठिकाणा आमचे बसत माग आमच्या संतोषाच्या प्रेस्तावा आमचे बसत माग देव कृपेच्या आयदोना आमचे बसत माग मानाच्या आयदोना आमचे बसत माग उत्तम देवासवांच्या आयदोना आमचे बसत माग गुटाच्या रोजा आमचे बसत माग दाविदाचे तोरी आमचे बसत माग मार्फिनचे तोरी आमचे बसत माग भांगाराच्या घोरा आमचे बसत माग एकवटाच्या आर्का आमचे बसत माग सुर्गींच्या दारवंट्या आमचे बसत माग फात्यावेल्या नोकेत्रा आमचे बसत माग किडेवंतांचे भलायके आमचे बसत माग पातक्यांच्या आसऱ्या आमचे बसत माग दुखेस्तांचे बुजवंडारे आमचे बसत माग क्रिस्तावांच्या आल्याशिऱ्या आमचे बसत माग बोडव्यांचे राणये आमचे बसत माग पात्रियार्कांचे राणये आमचे बसत माग प्रोफेतांचे राणये आमचे बसत माग अपोस्लांचे राणये आमचे बसत माग मातेरींचे राणये आमचे बसत माग कॉन्फेसरांचे राणये आमचे बसत माग आंकवारीचे राणये आमचे बसत माग सगळ्या भक्तांचे राणये आमचे बसत माग सोयंबाच्या कोतावेण गोर्ब सांभाळलेले राणये आमचे बसत माग कुडी आत्मे सहित स्वर्गार वेलेले राणये आमचे बसत माग भो पवित्र जायचे राणये आमचे बसत माग सवस्काईचे राणये आमचे बसत माग गोराबेचे राणये आमचे बसत माग देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां भगवत सायबा देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले दयेन आमकां आयक सायबा देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर नुमान राणी काकुतीचे माये तुझके आमचे जिवीत अमृत आणि बोरवास आम्ही परदेशी इवेची बाळका तुका उलो मारता या दुखाच्या कोणान सुस्कार सोडून रुदन करून माये तुका प्रार्थना आमचे दयाळ शरातीनी तुझी काकुतीची नदर घाल तू कोणवाळे आणि मोगाल दुलोप आंकवार मारी या पदेसा उपरांत तुझो पूत जेजू आमकां दाखय भाग्यवंत देवाचे माये आमचे खातीर माग क्रिस्तान आमकां फावो संवसार प्रार्थया सर्गींच्या बाबा तुज्या एकल्याच पुताक तुवें संवसारांत धाडलोय आनी मनशाक तुवें पातकांतली सोडयली ताच्या पुनर्जिवनपणा वरवीं आमकां सुर्गीचें सूख फावो जालें म्हूण आमी तुका दिनवाजता आज जेन्ना आमी वैभवाचे गोठ ऑर्काचे गोठ नियाळल्यात तेन्ना आमचो बोरवांचो वाडोय नवी दिशा आमकां दी आंकवार मारया सांगाती खोतखोत्यान मागणें करूंक आमकां उर्बा दी कोरोना व्हायरस हे मोर्नादीक पिडे सुमयार तुज्या दोयाळपणाचेर नदर मारून आमी ओदीक ओदीक दोयाळ मोवाळ जावंक आमकां शिकय क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमेन. पाप सायबाच्या इंतेंचावां पासून आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां यो तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपटो गिराय आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां तायणेन पडोवन दिवं नाकाय पूण वायटांतले आमकां निवार
नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस्पो तुझे थंय आसा उस्त्रिया मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज्य येसू भागयंती मरी देवाची माये आमा बापया खातीर दिगोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सर्वथा आमेन. शेवटाक गीत घेवया फातिमाचे सायबिणी आंगठी 18. Akbar Marishiya Andar Gurbichegeya Rishkorong Mari Mata Fatima Urtamung Pyota Fatima ce saibili Zatu amci sheratini Isoglian sugacili Matami surani A19 सर्वेस्पराच्या मंदिरान पान 15 A29 पेज 15. सर्वेस्पराच्या मंदिरान anodan Soria Visualize ante porvezo Nome dico Zungalia Soram cetare e kai guru Soto saluda Soria Toshe Borunam Chikarza Eva porvi poima Mirontori diuia Alleluia 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 Manam Gandinadisa Bhagimotam Parmaricha Yon Misa Sokot Kotyam Koru Somoya Vedimuka Hekarismo Janshi Sansobi Devache Artoyamuka Haributa, Haribo Vitratmya, Soda Sasna Sasna. Alleluia, 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 Alleluia. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मोगाल भयणी बाबांनो, हे
कोरोना व्हायरस पिडेक लागून आयज आमी लॉकडावन जावन घरांत आसतना आख्खी पवित्र सभा व्हडे कुशलकायेन फातिमा सायबीणच्या दिसण्याची परब करता. घरांत बंद आसतनाय कुशलकायेचे उमाळे आमच्या काळजांत दवरया. 3 वर्सां फाटीं सायबीणच्या दिसण्याचो शेकडो पाडूंक पाप साहेब फातिमा गांवांत पावलो आनी त्या दिसाक फ्रांसिस्को आनी जासिंता ह्या सुपुल्ल्या भुरग्यांक ताणें भाग्योंत म्हूण पाचारलें. सायबीणचें दिसणें फातिमा गांवांत आमकां कुशलकाय हाडटा. तिचो हुस्को तिचे पुतां दुआसोबे दाखोळ करता. आयज होच हुस्को घेवन माय मारिया आमकां एक एकल्याक भेटूंक येता. भोव करून हे संकश्टाचे एक भिरांकूळ पिडेंतली आमकां वाटावंक आज हे मिसा समारंभांत वांटो घेता आसतना आनी आख्खो दीस आयचो भक्तिवंत उमाळ्यांनी सारतना हात जोडून माये लागीं प्रार्थुया. आमकां हे पिडेंतली राख आमकां सगल्यांक देवाची एक एकवटीत सभा कशी पोत्तून आमच्या देव मंदिरांनी एकठांय जावन बापाक आमचो पांय म्हूण उलो मारूंक आब्बा म्हूण उलो मारूंक आमकां फावो कर माये. आनी आमी सगलीं संस्कारा उदेशी जेजूचे जिवाड पवित्र सभेचे सांदे जावन ताका गोवाय दिवंक आमकां स्फूर्ती दी माये. असली चिंतनां मनांत धरून हे मिसा भेटींत हे परबेचे मिसांत वांटो घेवंक तयार जावया. हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो गूढ अपराध. बाबा सौभाग्यवन सदांच वार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. किरीत भाशेन आज आपलो वाडदीस समारंभ केल्या बसत आपल्या लग्नाचो वर्शीक दीस पाळटिल्या बसत आनी सगळे तरेच्यो गरजो आमच्यो एक करून भोव करून आमकां सगल्यांक हे पिडे शिडेंतली राख आनी सांबाळ म्हूण माय मारीक फुडें घालून मागुया. सोर पदवीदार देवा, बोबाग्योन आंकवार मेरेचो आदार आमकां फाव केलाय देखून आमी संतोश जावं. हे मोगाळ आवयचे विनोदीन ह्या संवसारांत सगल्या वायटा विणांतली कोरोनास व्हायरस पिडेंतली आमकां वाटाय आनी स्वर्गार सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. आमचे सुमया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान
जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक आमेन. देवाचें उतर बसून आयकुया. इसायास प्रवक्त्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सगळ्या राष्ट्रांमध्ये तांचे कूळ नांवाडगे जातले आनी सगळ्या लोकां मदें तांची संसद. सर्वेस्पराचो आशिर्वाद पडलोली संसद. अशें तांकां पळयतात तितली मान्य करतली. हांव सर्वेस्परासोवें खुशालकायेन मुरगोडटा आनी म्हजो आत्मो म्हज्या देवासोवें संतोषान भरला. फुलांच्या चेल्यान निटयलेल्या एका न्हवऱ्या परी आनी भांगारान शिंगरायलोले एके ओकले भाशेन ताणें आमकां न्हेसयली. तारुणाच्या आंगोस्त्रांनी आनी प्रमाणीकपणाच्या शेल्यान म्हाका गुठलायली. जशी जमीन झाडां उत्पन्न करता आनी बागेंत बियां किल्लून वयर सरता, तशेंच सर्वेस्पर राष्ट्रांचे नदरे मुखार प्रमाणीकपण आनी वाखाणणी किल्लून वयर सरशी करतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे वळखकार. आमचो जबाब जावन दी. आयक तुवे चोत्राय धर, म्हज्या उतरांक कान दी. म्हणुया. आयक तुवे चोत्राय धर, म्हज्या उतरांक कान दी. आयक तुवे चोत्राय धर, म्हज्या उतरांक कान दी. तुजो गांव लोक विसरता, तुज्या बापायचें घर सोडून ये. अशें तुजे सुरबायेक भुलतलो राजा, तुजो पोती तो ताची सेवा भोगती कर. जबाब. आयक तुवे चोत्राय धर, म्हज्या उतरांक कान दी. अलंकारांनी शिंगरायलोली येता राजाची धूव, चोळयो कापडां तिची, भांगारान बसयल्ल्या मोतयांचे झोरींची. राजा सरशें तिका व्हरतात, तिच्या सांगाता कुंवरणीचो होर. जबाब. आयक तुवे चोत्राय धर, म्हज्या उतरांक कान दी. आनंदाच्या संतोषाच्या उल्हासांनी तांकां व्हरात. राजाच्या मंदिरांत कुंवरणी प्रवेश करता. तुज्या पुर्वजांच्या जाग्यार तुका आतां मेळटले पूत. सगळ्या संवसाराचो अधिकार तांचे आधीन करतलोय. जबाब. आयक तुवे चोत्राय धर, म्हज्या उतरांक कान दी. उबी रावया. Sobespora, zoe, zoe, sobespora. Sobespora, zoe, zoe, sobespora. Sobespora, sobespora, zoe, zoe, sobespora. Sobespora, sobespora, zoe, zoe. सुदैव आंकवार मारिया, देवाचें उतर ती सांबाळटाली आनी आपल्या काळजान तें नियाळटाली. Sobespora, zoe, zoe, sobespora. Sobespora, zoe, zoe, sobespora. Sobespora, zoe, zoe, sobespora. Sobespora, sobespora, zoe, zoe. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. जुवावा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोया. जेजूच्या कुर्साची ताची आवय, ताचे आवयची भयण क्लिओफासाची पोतीन मारिया आनी मागदालाची मारिया ह्यो उब्यो आसल्यो. आपले आवयक आनी तिचे कुशीक आसलेल्या मोगाच्या सिसाक पळोवन जेजून आवयक म्हणलें, अस्तरे हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक म्हणलें, ही तुजी आवय. आनी त्या वेळार तावन शिसान तिका आपणाची म्हूण घेतली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाखाणी
तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या मोगाळ भावां भयणीनो, कांय म्हयन्या आदीं सोशल मिडियाचेर एक चित्र म्हाका दिश्टी पडलें आनी ह्या चित्राचो टायटल हे भाशेन जावन आसलो, एके आवयचें बळ, द स्ट्रेंथ ऑफ अ मदर. हें चित्र कसलें काय? एक जाणटी बायल ह्या चित्रान दाखयलेली. पिराय तिची वाडोवन चड जाल्ली, कूड ओस्कोत कशी दिसताली आनी तिचे हांडेर आनी तिच्या हांग्यांत तिचो पूत आसलो. हो पूत ल्हान न्हय, पूण वाडलोलो पूत, जिवान बरो आसलो. पूण ओपोंक देखून ह्या पुताक आपल्या हांडीर घेवन ही वस्तोरी उबी आसली हें चित्र जावन आसलें. जसो ह्या चित्राक टायटल दिलोलो सारको आसलो, एके आवयचें बळ. हें चित्र पळोवन मोगाळ भाव भयणीनो, कांय विचित्र कशें दिसोंक ना, एक अजाप कशें दिसोंक ना. दूख भोगली खरी हें चित्र पळोवन, पूण एक अजाप कशें दिसोंक ना. कित्याक एक आवय आपल्या भुरग्याक अशें, भुरग्या खातीर अशें करूंक शकता हें आमकां काळजांतान खबर आसा. एक आवय आपल्या भुरग्यां खातीर कितें करूंक शकता आनी आपल्या भुरग्यांक कितें ती आमकां बेस बरी खबर आसा. एके आवयचेर आमी नदर मारली जाल्यार, तिच्या तत्वांचेर, तिच्या गुणांचेर नदर मारली जाल्यार जायतेच गूण आमकां दिश्टी पडटात. एक आवय एक वस्तोरी जावन आसा जी एका भुरग्याक जल्मांत हाडूंक ह्या संवसारान ताका एक जीव दिता. एक आवय असली वस्तोरी ह्या भुरग्याक ह्या संवसारान वाडटलो जाल्यार ताचो परामोस काळजांतान आपल्याक उणें करूंक शकता. एक आवय आपल्या भुरग्याचो परामोस करतना सगल्या वायटांतली तांकां निवारूंक फुडें सरता, आपलो जीव पासून दिवंक तयार. एक आवय आपल्या भुरग्याक आपलो तांचो फुडार बरे भाशेन जातलो जाल्यार आपल्या ज्या जिवितान जाता ते बरी एक सारको मार्गदर्शन तांकां दाखोळ करून दिता. आनी हेंच जावन आसा एके आवयचे भोवमुखेल गूण आपल्या भुरग्यां सोवें. दुसरे गूण आसात आपल्या घोराब्या सोवें, आपल्या पोती सोवें. पूण आपल्या भुरग्यां सोवें हे गूण एक आवय आपल्या मुखार दवरून एका भुरग्याक संवसारान वाडूंक, तांकां जिवीत दिवंक प्रयत्न करता. वर्स 1914, दीस जुलय 28. ह्या दिसाक विश्व झूज पयलें सुरू जालें. द बिगिनींग ऑफ द वर्ल्ड वॉर 1. द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आमकां सांगतात सुमार 16 मिलियन लोक मरून गेले म्हणून. आख्याच संवसारांत देश एकामेका लागीं झुजताले. जायतो जीव तांणी काडलो, जायतें रगत तांणी वारयलें. आख्या संवसारांत एक दूख भितर सरलेलें. फुडार कितें जातलो खबर नासली. संवसारी देशाचो व्यापार खाला पडलोलो. मुखार भिरांत आपल्या घोराब्याचें कितें जातलें. लोकांचे घोराबे मोडोन गेलेले, घरां भाटां बेसां तांची पिड्ड्यार जालेलीं. आनी असल्या काळार हें झूज सोंपतलें जाल्यार सुमार 1 वर्स आसचे आदींच ह्या दुखाच्या वेळार एक घडणी पुर्तुगालाक घडटा फातिमा गांवांत. सोर्गीची आवय 3 भुरग्यांक दिश्टी पडटा. ही सोर्गीची आवय ह्या वेळार, ह्या दुखाच्या वेळार दुबावणे एक संदेश घेवन आयलेली. हो संदेश कसलो काय? हो संदेश जावन आसा बोरवाशाचो संदेश. एक खरी आवय कशी एक मार्ग, एक वाट दाखोवंक हें आसणें, हें दिसणें ह्या संवसारांत आमकां दिश्टी पडलें. ही वाट तिणें दाखयली ती जावन आसा एका मागण्याची वाट. संवसारांत शांती येवंक तेर्साचें मागणें करात म्हणून हो संदेश तिणें आमकां दिलो. ह्या संवसारांत बरेपण येतलें जाल्यार सगळीं सुरक्षीत
जातलें जाल्यार मागणें वेचून काडात आनी पातकें जिवीत सोडून दियात ही तिची आज्ञा. ही आवय ह्या संवसारांत आयली कित्याक काय? जायते जाणां म्हणटात देवान येवंक जायनासलें, जेजून येवंक जायनासलें. देवाचो गूट कितें तें आमकां खबर ना मोगाळ भाव भयणीनो, आनी ह्या प्रश्नाकूय खरेपणी जाबापूय दिवन आमकां जावचो ना. पूण जाणार नियाळ करून अशें म्हणटात, जरी तर एका राजाकूय आपलो संदेश कोणा सोरशीं धाडटालो आनी जरी तर हो संदेश त्या मनशा सोरशीं वचूंक जाय आसलो, आपल्या लागशिल्ल्या मनशाक लागींच हो संदेश दिवन धाडटालो. आनी ही आवय, आमची सर्गीची आवय, एक लागशिल्लो मनीस देवा सोरशीं. कित्याक काय? कित्याक ह्या संवसारांत आपल्या पुताक येवंक, आपली येवजण ह्या संवसारांक धाडून देव तिका विचून काडटा आपली धूव कशी. पवित्र आत्म्या उदेशी गोर सांबाळली ओस्तरी जावन पवित्र आत्म्याची ती पोतीन जावन आसा. आनी पुताची खोरी आवय कशी, जिका संवसारान जल्म दिवन ह्या संवसारांत एक मनीस देवाक ह्या संवसारान रचून हाडलेली आवय कशी. एकूच ओस्तरी, एकूच मनीस ह्या संवसारांत देवाक इतलो लागशिल्लो जावन हो संदेश घेवन ह्या संवसारांत ती आयली. मोगाळ भाव भयणीनो, हो संदेश आमच्या जिवितान आयलोलो सुमार 100 आदीं, 100 वर्सां आदीं. पूण नियाळ करूंक गेल्यार आयज आमी तसलेच दुखाच्या काळांत आसा. कोरोना व्हायरस हें दुयेंस आमच्या जिवितांत भितर येवन आख्खेंच आमचें जिवीत बदललेलें आसा. एक स्वतंत्र जिवीत आमचें आसलें, जाय थंय आमच्यान वचूंक जातालें, जाय ताका मेळूंक जातालें, जाय ताका आमच्या लागशिल्यांक वेंग मारूंक जाताली, खबर घेवंक जाताली, विजीट करूंक जातालें. आयज हें सगलें काबार जाल्लें आसा. आपलो वावर धंदो करून आपल्या घराब्याचो परामोस कोत्तालो तो मनीस आयज घरा आसा आनी चिंतता, म्हज्या घराब्याचो परामोस हांव कसो करतलो. फुडार कितें तें ताका खबर ना. जायतो आमचो लागशिल्लो लोक भायल्या परदेसान उरलेले आसात, कित्याक घरा येवंक तांकां सुविधा ना. आनी ह्या वेळार आयज आमी ही परब समोरंभतांव आमचे सर्गीचे आवयची. काळजांत एक अनुभव आसा, काळजांत एक आशा आसा. आयज आमकां तुजो संदेश कितें गाय आमचे आवय. मोगाळ भाव भयणीनो, तोच संदेश आयज आमकां चड बदलोंक ना. आमच्या जिवितान तोच संदेश आमी पाळूंक गरज. आयज आमच्या जिवितान आमकां वेळ मेवलेलो आसा. जायत्या तेंपान आमच्या घराब्यान आमी वेळ सारूंक पावलेली आसा. ह्या वेळार देवाकूय आमी उगडास करूंक गरज. आनी उगडास करतना तेर्साच्या मागण्या उदेशी संवसाराचे पातकाचें बोगसणें पयले सुवातेर आमी मागुया. आमच्या जिवितान जायतीं पातकांक आमी बुडलेली आसलेलीं, पूण आयज आमकां संदी मेवता आमच्या जिविताचेर नियाळ करून. आनी ह्या वेळार ह्या जिविताचेर नियाळ करतना बापा लागीं आमच्या जिविताची नवसरी जावंक करपा मागुया. तेच परी जायते फावटी आमच्या जिवितान आमकां नियाळ येता. जायतो लोक ह्या वेळार वावुरता आमचे खातीर. जरी तर ही सुविधा जी आमकां मेळ्ळी आसा, कोण तरी हांगासर वावुरता. ही सुविधा, हे सुविधे वरवीं तुमकां मीस तुमच्या घरांत पावोवंक, हो संदेश तुमच्या घरांक पावोवंक, जे पिडयत आसात तांचे खातीर वावरूंक, तांचे खातीर ह्या वेळार मागुया. मोगाळ भावा भयणीनो, आंकवार मारेचे रूपकार खंय आदल्या कोरारान जायते तरेन आमकां दिश्टी पडटा. आनी एक उदाहरण दिवंक एक आंक पेट जातून देवाचें आसणें आसलें, तेंवूय आंकवार मारेचें एक रूपकार म्हणून आमकां दाखोळ कोत्तात. जशें हे आंक पेटीन देवान ठिकाण केल्लें, तेच परी पवित्र आत्म्याचे कृपेन गर्भ सांबाळून जेन्ना जेजू तिच्या कुशवान आसलो, एक खोरी आंक पेट कशी आंकवार मारिया ह्या संवसारान भोंवूंक पावली. तेच परी आनीक एक उदाहरण ह्या वेळार आमकां चड गरजेचें. आनी त्या म्हणल्यार बुट्टेच्या दिसांनी णव एक जे देव एक आज्ञा दिता, आनी ती म्हणल्यार एक तारू तयार कर. जेन्ना ह्या संवसाराचेर बुट्टी येतली, ह्या तारवांत जे लोक आसतले ते सगळे ह्या बुट्टेंतल्यान वाचवतले.
तांकां हांव निवारतलो आनी एक नवें जिवीत दितलो. हे संवसाराचें रूप हांव नवें करतलो. आनी तेंच आयज जेन्ना आमचो बिस्म साहेब आमकां उलो करता, आमचे सगळे घोराब्याचें सगळे डायोसिसीचें कॉन्सेक्रेसांव करूंक हे आमचे आवयचे काळजाक हें तारूं कशें आमी तिका एक रूप आमच्या मुखार दिश्टी पडटा. हे कॉन्सेक्रेसांव करून जेन्ना तिच्या काळजाक आमी एकठांय जातले, आमचें समर्पण आमी करतले, हे तारवांत आमी भितर सरतले. हे आकांताच्या वेळार हे दुयेंस जेन्ना आमच्या दारा मुखार उबें आसा, हे तारवांत जीं भितर सरतलीं तीं सगलीं वाचवतलीं. कित्याक ती जावन आसा आमची आवय, आमची राखण करूंक आपलो जीव दिवंक तयार, आमकां मार्ग दाखोवंक फुडें सरता आनी आमकां सगल्यांक आपल्या पुता सरशी येवंक तिचो वावर जावन आसा, तिचें कार्य जावन आसा. तर मोगाळ भाव म्हणून ह्या वेळार आमी मुखार सरुया. भावार्थान ह्या वेळार आमचें जिवीत तिका उगडुया. देवाक चड लागशिल्लो मनीस ह्या संवसारांत जियेल्लो ती ओस्तरी ती तिच्याच संदेशाचेर नियाळ करून, तिच्याच सांगण्याचेर कान दिवंक, आमचें जिवीत बदलूंक आनी मागण्यांक लोबदून तिचे सरशी लागीं सरुया. आयज हें मीस जातोच हें कॉन्सेक्रेसांव जातलें. It would be a consecration to the Immaculate Heart, a protection for all of us in these times of trouble. ह्या वेळार आमच्या जिवितान प्रश्न आसात, जी भिरांत आसा ती सगळी तिच्या मुखार हाडून बापा लागीं मागणें करुया आनी आमचें जिवीत तिका समर्पून बापाक तें आयतें करून ह्या काळांतली आमकां निवारून, आनी जरी तर ताची खुशी आसा जाल्यार ह्या काळांत आमी पिडापीड सोंसतात तेन्ना ताची बळ आनी तांचे कृपा ह्या वेळार ह्या मिसाच्या बलिदानांतल्यान आमी मागून घेवया. आंकवार मारये, आमची आवय तूं जावन आसा. तुजींच भुरगीं कशीं, भियेलेलीं भुरगीं कशीं आमी तुज्या मुखार येता. तुजेच विणवणेन आपल्या पुता सरशी आमकां जाय ती मागणी मेळून घे आनी तुज्याच आदारान, तुज्याच कृपेन आमकां सांबाळून दवर. आमेन. देवाच्या उतराच्या उजवाडान उबी रावन आमची थोडी मागणी बापाक उबारुया. मागुया आमचे पाप साहेबाक, बीश साहेबाक, पाद्रींक आनी मोठवाशांक राख आनी सांबाळ. ही पिडेक बोर जाल्ले जायते आमचे यादनीक मरून गेल्ल्यांक सासणाचें जिवीत दी आनी आमकां जिवी आशिल्ल्या उदीक आनी उदीक जेजूचे खरें गोवाय जावं उर्बा आनी उमेद दी म्हूण बापा लागीं मागुया. गोया बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणिया आमची काकूत कर. देशांचे राजकारभार चलयतले सगळेच गोंदळाक सांपडल्यात, सगळ्याकूच प्रश्न पडल्यात. अमेरिकेक आनी सगळ्या राष्ट्रांनी अनएम्प्लॉयमेंट जावन लोक घरांत आसा. जायत्यांक सर्वीस ना, जायत्यांक पगार मेळना. देशांचे राजकारभार चलयतल्यांनी एका मनान हे सगळे प्रश्नांचेर झुजूंक आनी आपले पुजेची मोगान सेवा करूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. गोया बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणिया आमची काकूत कर. ह्या मारेकार पिडेचेर झुजलेल्या आमचे वैजांक, डॉक्टर्स, नर्सीस, हेल्थ वर्कर्स तांकां सुरक्षीत सांबाळ आनी विश्वासान आनी व्हडा भरवंशान पिडेंत आसलेल्यांक तांणी इलाज दिवंक, परतून तांकां बरी भलायकी दिवंक, आपल्या लागीं जाता तितलें करूंक वैजांक, नर्सींग आनी हेल्थ वर्कर्सांकां देवाची कृपा मागून घेवया. गोयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणिया
देवाच्या उतराच्या उजवाडान आमी आमच्या घराघरांनी आसतना आनी हे पिडेक लागून आमच्यांनी भायर भितर सरूंक जायना तेन्ना आमकां एक एकल्याक तेच माय मारीचो आदार मागुया. तिच्या शरणाखाला आमी वचूं आनी आमकां सगळे पिडेंतली राख आनी सांबाळ आनी भोव करून तिची मोगाची भुरगीं कशीं जियोंक आमकां आदार दी म्हूण तीच माय मारीक फुडें घालून बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागुया, आमची काबूल कर. मोगाल बापा, ही आमची थोडी मागणी आमी तुका उबारल्यांत. खुर्सा मेळ्ळी जेजून आमकां आमची ताची आवयक आमची आवय करून दिली. हे वेळार तेच माय मारीक फुडें घालून आमची मागणी तूं स्विकार कर आनी पिडेंतली आमकां राख आनी सांबाळ. आमकां तुजे बोलाकीन दवर आनी एकूच तुजी मोगाची पोरज कशी जियोंक आमकां फावो कर. तुजे पुता जेजूची नांवी. आमेन. आमेन. बसुया. मिटवणीच्या वेळार गावुया ना आमचे लागीं C25 पान 30 आनी 9, C25 पेज 39. भयणी भावंडो, ही आमची बॅच सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसली जाल्यार पुरो म्हूण मागुया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वेश पौर मानून घेवं. कोनवाळे बाप्पा, फातिमा साहेबी मायचो आज उगडास करून आमची मागणी आनी देणी तुज्या मुखार आमी घालता. तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमचे स्वर्गीचे आवयचे मजतीन आनी तिशे आसरेकाल आमच्या दिसा दिसाच्या जिवितांत आमकां सगळे पिडेंतली आनी आकांतांतली राख आनी निवार हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेश पौर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय कशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बाप्पा, सर्पद्विधर आनी शास्त्राचे देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. आयच्या परबेच्या समयार निती आंकवार मरेक आमी नोमान करतना एका तळ्यान आमी तुका वाखणटाव, तुका दिन वाचताव, तुजी किर्ती पोरगुट्टाव. आपल्या अंकवारपणांची ओडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी शासनीक प्रकाश तुवें संवसाराक पांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी स्वर्गीचो सगळो दरबार तुजी थोर महिमा वाखणटात. तांचे सांगती आमचेय ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेश पौर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्यात तुज्या वैभवान. उंचर्गी तुका जय जय, सर्वेश्वराचे नांवी येता ताका जय. उंचर्गी तुका जय जय. बाप्पा, खरोच पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता.
जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण ससूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड. तुमचे बसत समोर तुमची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातूंतलें पियात, ती म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराचें रोगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक कोरात. बाबार्थाचो गूड परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मोन्नेचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल सुखार समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाजता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रेतमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोडी बापा आनी सगळ्या यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वडय. पुनर्जिवनपणाचो बोरवसो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मेलेल्या समेस्तांक तुजें पोर जोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भाग्योम दोरदूतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या सर्वंडरा जेजून शिकयलेले मागणी म्हणून आतां आमी सगळीं बापाक उलो मारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी अशी स्वर्गार जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणेन पळोवन दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवाद. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवाद. दया करून जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो शानत रेखता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटय आनी सोराखंतांतली वाटाय तुजी सासणेच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन मृतांक मळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता सासणेच्या सासनांक. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कटिली आमची काकूत
देवाचे शिरे संसाराचे पाप कटले देवाचे शिरे संसाराचे पाप कटले आमकां शांती. अंकवार मरितावन जल्मल्लो आमचो सुरवंडार जेजू हो पळय. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा जेजूचे जेवणान आज वांटू घेतिल्ली आमी सुभागी. सुमिया तुवें म्हज्या वेरेंचे म्हाका फावना क्षेत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. उत्मीक कुमनेवाचे मागणे. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून उत्मीकपणान तुरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिलो कोडसरूंक केदीच म्हाका निर्मुनाका. आमेन. जेजू दाखवेल आमी फाटे हें गायन आमी गावया. D14 पेज 54, D14 पान 54. Gesù daquel ami forte, lanciati nami cibi. Gesù daquel ami forte, lanciati nami cibi. Daquelaya mocha Isa marca mae moga o di fuego corja mona fate beta noche mama Gesù da quel ami forte cacciaci amici Gesù da quel ami forte cacciaci amici प्रार्थूया. सर्वेश्वर आमचे प्रितीचे बापा, बागयोन अंकवार मारये देवाचे मायेचे उगडासाक आमी तुका भेटयला ते संस्कारांत तुवें आमकां आत्मीक पोसण दिलाय. हे पोसणाची गोठायेन आमचे मायवरी तुजी खुशी पाडून स्वर्गात तुजी सासणाची सोडवण भोगूंक आमी तयार जावं हे आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवी. आमेन. फाल्यां पापसाहेबाची विनंती प्रमाणे दीस मागण्यांन उपासान आनी दोयाळ कन्यांनी सारूंक करीत विनंती पापसाहेब मागता. हे पिडेक लागून आमी फाल्यांचो दीस मागण्यांन सारूंक अ डे ऑफ प्रेयर, पेनन्स एंड चॅरिटी ताचें मोन आमी आमचें करून फाल्यांचो दीस हेच दृश्टीन सारुया. सगल्यांक तुमकां फातिमा साहेबाचे पोरबी सुमयार उनुनीत पोरबी. आतां आमी शेवटाचो आशिर्वाद जाचोच दिमी घालून सायबीन मांयक बोबा घेवन अंकवारमरीक पाप साहेबान आमकां पाठयलेलें हें समर्पणाचें मागणें कोत्तेलें. सर्वेश पौर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर्पदविदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वळखा. आमी दिमी घालून हें आमचे एक कुटुंबाचें फिरगोजेचें
आनी धर्म प्रांताचे आनी संवसाराचे समर्पण करुया. तुजे राखणी काल आमी आसरो घेता देवाचे भाग्यवंत माये. आतांचे गंभीर परिस्थितींत जेन्ना आख्खो संवसार संकश्टाक आनी आकांताक सांपडला, आमी तुज्या गोपांत उडून येता देवाचे आनी आमचे माये, आनी तुजे राखणी काल आसरो सोदता. कोरोना व्हायरस पेस्त पिडे वेळार तुजी काकूच सार नदर आमचेर घाल बोबा घेवन आंकवार मारये. दुखी जाल्ल्यांक आनी आपल्या मोगाच्या मेल्ल्यां खातीर रुदन कोत्तेल्यांक बो करून फावो ते परी मातयेक लावंक गळोंक ना तसल्या मेल्ल्यां खातीर रडटेल्यांक तुजी बुजवण दी माये. आपल्या मोगाच्या पिडेस्तांचो हुस्को कोत्तेल्यांक लागीं राव. तेच परी हे पिडेची पसरणी वाटावचे खातीर जांकां आपल्या पिडेस्तां लागीं रावंक गळोना तांकां तुजी घोटाय दी. इकॉनॉमीचेर आनी नोकरेचेर परिणाम जातलो ते दुबावी फुडारी विशीं हुस्को काडटात तांकां तुज्या बरवंशान बोर. देवाचे आनी आमचे माये, हें व्हड संकोश सोंपोवंक आनी बरवंसो आनी शांती नव्यान उदेवंक देवा आमचे काकूसारा बापा लागीं माग. पिडेन पडलेल्यांच्या आनी मरून गेलोल्यांच्या कुटुंबांक बुजवण मेळूंक आनी तांचीं काळजां विस्वासान आनी खात्रीन बरोवंक काना गांवांत तुवें मागलोलें ते परी तुजे दैवीक पुता लागीं माग माये. दुसऱ्यांक साल्वार करूंक आपलें जिवीत रिस्कार घालतात ते दोतोरांक, नर्सींक, भलायकी खात्यांतले वावराड्यांक आनी आपकुशेन वावुरतेल्यांक राख आनी सांबाळ. तांच्या महान वावराक तेंको दी आनी तांचें बळ, उदारपण आनी बरी भलायकी तांकां फावो कर. दीस आनी रात पिडेस्तांची सेवा कोत्तेल्यांक आनी गवळीक हुस्क्यान आनी शुभ वर्तमानान विस्वासी रावन सगल्यांक आदार आनी सहकार दिवंक वावुरतेल्या यादनिकांक तूं लागीं राव माये. भाग्यो दांकवारी हे पिडेचेर जोयत व्हरूंक जिणेच्या मळार वावर कोत्तेल्यांक, विज्ञानीक मळार वावर कोत्तेल्या भाव भयणींची मनां उजवाडाय आनी एक गुणादीक वखद तयार करूंक तांकां आदार दी. राष्ट्रीक फुडाऱ्यांनी जिविताच्यो मुळाव्यो गरजो शार्ती पावोवंक आदार जाय आसलेल्यांक जाणवायेन, हुस्क्यान आनी उदारपणान मजत दिवची कोर. आनी लांब नदरेन आनी एकचाराच्या मनान समाजीक आनी आर्थीक प्रश्न सुटावे करूंक ते वावरूं. हे भाग्यवंती मारे, झुजाची हातयारां तयार करूंक आनी राशीक मारूंक दुडू करचूचे सुवातेर फुडाराक असली व्हड संकोश्टां वाटावचे खातीर बरो स्वभाव करूंक पयशे करचूंक आमची अंतस्करणां तूं जागोय. भोव मोगाल माये, आमी सगट एक भोव व्हड फामिलीची वांगडी म्हूण वळखून आमकां एकठांय करतात ते संबंद उखलून दवरूंक आमकां आदार दी. हे वरवीं भावपणान आनी एकचारान आमी गरजेवंतांची आनी गरिबांची परिस्थिती सुदारूंक आदार दिवंक पावतल्या. आमकां भावार्थान मजबूत सेवेन दिरादीक आनी मागण्यांत थीर कोर माये. मारये, कोश्टवतेल्यांचे बुजवणी तळमळटेल्यांच्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांक वेंगोय आनी आपलो पदवेदार हात पात लावन हे पेस्त पिडेंतली आमकां निवारूंक आनी मनशा जिवीत आदले परी नव्यान चालू जावंक देवा लागीं आमचे खातीर विनंती कर. आमचे यात्रेंत थारोणांची आनी बरवंशाची कुणा कशी तूं पर जोडटाय तर माये आमी तुका शरणा येता. एकोवाळे, मोगाळ आनी दुलोब आंकवार मारये. आमेन. बरोबर म्हणुया.
नोमान मरे कृप्यान बोलले सर्वे स्पोर तुझे ताय आसा ओस्तरा मध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरी देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. शेवटाचें गीत करूया. T21 पान 213 T21 पेज 213. आमच्या गांवची आस्कारी तूं सगळ्या गांवकां सांबाळून बेसावकार घे दोरगोराव्या सोगोशांती सदांच दिवा बेसावकार घे दोरगोराव्या सोगोशांती दिवा फातिमा सायली आमी तुजी उस्कोत भुरगीं गोडायली गे माये आमकां तुज्या निरान सांबाळ सदांच फातिमा सायली आमी